आणि एक कॅरेक्टर इंटरव्ह्यू केला तर तुमचं इन्फॉर्मरांची जी स्टोरी सगळी बघा म्हाका त्याच्याबद्दल माहिती नाका. पण ते असले न्हू तसे तसे इन्फॉर्मर आसले पण हो एक्चुअली ताका स्टोरी आता पिक्चरान दाखोवपाक जाय चड डेमोक्राईट. हय. ओके. ताका लागून ताका तो मातशें हे पिक्चराक करून हे केला पूण इन्फॉर्मर अशें एक्चुअली ओपन केन्ना येयना आनी आमी ओपन केन्ना इन्फॉर्मराक मेळ्ळे. हा तुम्ही त्याला पिक्चराचेर बी मेळटा अशें दाखयलें हा म्हणटकीर ते एक्चुअली अशें आसना. इतले आसना पूण हे एक्चुअली पिक्चराक म्हणटरी ते मातशें तांकां दाखोवचें पडटा. आणि तुमची फुल नेटवर्क इन्फॉर्मराचेर असता आणि ते कोर्टानूय ते प्रेझेंट झाले की आयज जर नाव डिस्क्लोज झाले जाल्यार फाल्यां फुल नेटवर्क डिस्टर्ब जातले इन्फॉर्मर ह्या हेजेर कोर्ट खंय तरी मातसो हे रावलो न्हू. हा कितें आसता एक्चुअली इन्फॉर्मर म्हणजे जाल्यार ही इज युअर क्लायंट हय. आनी ताका एक्सपोज केलो जाल्यार ताका फाल्यां तो उरपाचो हम्म. ही विल बी एलिमिनेटेड. ताका लागून ताका सिक्रेट दवरपाक म्हाका सुप्रीम कोर्टाक वचूंक वयचें न्हय हा. नाजाल्यार म्हजी केस इंडक्टेबल जावं. पयलींच तुम्ही डिस्क्लोज केलं पयलींच हांवें तर त्या इन्फॉर्मरा हाडून हें केल्लें मर्डर केसीचे. हय तें इंडक्टेबल जावपाचें सगळें पूण तें हांवें केलें ना कित्याक ताका हें करून फाशी लावन हांव जिवंत रावप दिस इज नॉट दिस ऑफिसर टेलिंग ते तूं एक्चुअली हे कोत्ता जाल्यार तेज्या खातीर मरपाक सुद्दां रेडी जावपाक जाय. कित्याक तो तुका मरपाक सुद्दां रेडी आहा जाल्यार तूं कित्याक ताका मरपाक रेडी जावचो ना. त्या खातीर हांवें तें हें केलें. म्हाका सुप्रीम कोर्टान वचोन तेणी बरें जजमेंट दिलें हा. आनी तो सेफ आनी आय एम सेफ ओके. हें जालें अजून सेफ अजून सेफ मेळटा बिटा हेजे मध्ये कॉन्टॅक्ट. हा हा ओके.